बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, बाबाचो आणि पवित्र आत्म्याचो तुमचे सगळे आसो. मोगाळ भावा भयणी सगळ्यांक तुमकां मायेर मोगाचो येवकार ह्या पवित्र मंदिरांत. आयच्या पवित्र सभेचो विशय जेजून केला तशें तुमी करात, होच मारयेचो आंबो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी देवाचें उतर आयकून ताचें नियाळ करून आमच्या जिविताची आत्मीक वाड जावंक आमी प्रयत्न केला. आयज कितें भाशेन आख्या पवित्र सभेच्या सांगाताक आमी मारयेचो जल्म दीस मनयता आनी त्याच बरोबर ह्या मंदिरांत व्हडा दबाज्यान आनी खुशालकायेन वॉलंटरी सायकलीची परब संबोधता. आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं देवाक दिल्ल्या कार्याक आनी जेजूच्या मिसांक आमी फुडें करून आयज मारया मांय आमकां उलो मारता. जेजून सदांच आपल्या आवयच्या मुलाक काम दिलो, होच मारयेचो आंडो. आमी मारयेचे मुल्याक गोंयकार घेवन ताच्या पुतान केला तशें दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेली आमकां आसून आमकां स्वर्गीच्या बापाची कृपा आनी आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. 9 दिसांची लांबी उद्वीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी सरशेवटी ही परब, मारयेची परब हें फेस्त करून आमी हांगा एकठांय जाल्या. मारिया अकवार मारिया जेजूची आवय जावन आसा आमकां देवाचें व्हडलें बेसांव. आमकां म्हणटाना आमकां क्रिस्तांवांकूच न्हय, ती आवय सगळ्या मनशां जेजून तिका आवय केल्या सगळ्या मनशां. त्या पासून तिचे वरवीं सगळ्यांक बेसांवां मेळोवंक शकता, मेवता ह्या कडेन येवतली. ह्या विसान वांटो घेतना सायबीण मांयच्या जिविता खातीर, तिचे मजती खातीर, तिच्या बरेपणा खातीर, तिचे स्फूर्ती खातीर पवित्र त्रित्वे ह्या विसांत आमी दिनवासुया आनी तिकाच फुडें घालून, तेच सायबीण मांय फुडें घालून आमच्योय गरजो तिचे मुखार दवरून देवाचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक मागुया. आनी आतां पयले सुवातेर ह्या मिसान बरे भशेन वांटो घेवचे खातीर आमच्याच बालकांची दूख धरून, आमच्याच चुकीची दूख धरून देवा लागीं मोगसाणें मागुया. सगळीं बरोबर देवाचे काकुती हांव पालकी म्हणून उलो मारुया. हांव पालकी सगळ्या देवा आनी तुका बाबा मेळिल्लो सगळ्यांक सांगून सांगता आमच्या उद्धाराक सांग आयच्या येसू हांवें जायती म्हाका केल्या हांव म्हजो वळखता ह्या पासो घेवन सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवतांक आनी भोवतांक आनी तुमकां बाबा मेळिल्लो म्हज्या एकाच्या सर्वेस्परा देवानी विनोदी करार म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पिता देव आमची काकूत सगळीं आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
वरवीं तुजे विनवणी वरवीं देवाचो जायतो आशीर्वाद जाय की बेसांव आमकां मेळ्ळ्या त्या पासून आतां उपकारी काळजा मोहिमा गावुया आनी देवाक पवित्र त्रित्वेक गीत वाचुया. Saya main kuliah kalau tujuh gol suruh dia bawa. yang bisa dibikin dapat dibahas Serbi dan Hilda dengan Aitan Solo dan Solis
Gabby Menezes as तांचो birthday. Natividad Taez, तांचोय आज birthday, जल्माचो दीस. Roy Fernandes, Zaira de Costa, Valencia Che Souza, Valencia तांचोय आज birthday. Glenn Fernandes, Venushka Lopez, Venushka आज birthday. आणि हे भुरगें 10 वर्सां उपरांत जल्मलां, Venushka Lopez. Celeste Pereira is birthday. Valencia Steve, इसोली देवातीत वाचतात, तांच्या बरोबर आमी देवातीत वाचूया. आणि ही भाव भयणां आपल्या बरी भलायकी देवाचो आशीर्वाद मागतात. Leroy Menezes, Larson Menezes, Clifford and Hazel de Costa, Zayn Fernandes, Angeline Fernandes. प्रार्थूया स्वर्गस्वरांच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां फुडें येवपाची वायकी दी आनी मागीर विद्या तुका मारयेचेर येवनी जे जिणेच्या तुका ती आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतत बघून आमकां भागोय. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे आनी कोमी कामण्याच्या येतपणा जियेता दिनात रोज चलयता सासणाच्या सासना. बरे भशेन पयले वाचप आयकात. बाकीकोण पावलो रोमकारा कोरडे चिटी मेले वाचो. बाबा पळयलो जी कोण ताचो मोग करता आनी आपले येवजणे परमणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्या तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या वाड्याक वापरता हें आमी जाणा. कित्याक ज्या कोणाक देवान आनी फुडेंच वळखून काडल्या तांणी आपल्या पिताचो उपकार घेवन आनी असो तो सवार बाबा पयलीं उरलो मालगडो जावन तांकां ताणें आदींच दिसल्या. ज्या कोणाक ताणें आदींच फुडें दिसल्या तांकां ताणें आपणें केलें. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीपणूय दिलां. प्रमाणीत केल्यान तांकां ताणें तशींच मोयलेकूट केल्या. देवाचें उतोळे. आमचो सभाग एक गांव सांगतो.
जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवय मारयेक आनी सुसैक लग्नाचें फल जालें पूण ती एकठांय जेवच्या दीस ती पवित्र आत्मे उदेशी बरबेस जाल्ली मेळ्ळी तिच्या पती सुजैन तिका उक्ती सोडून दिवचें गेलें कित्याक तो बरोबंत मनीस आसलो तिचें नांव उलोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान सांगलें सुजैन दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पत्नी कशी तुज्या सांगाता घेवं नाका कित्याक तिच्या कुसक्यान गोर आसा तो पवित्र आत्मे उदेशी भोवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलो कित्याक तो आपले पोरचे पापकांती सोडयतलो सर्वेस्वरान वागणारा वरवीं अशें सांगलें पळयात एक अंगवार चली गोरबेस जातली ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदीं देव अशें नांव घालतली हें उदक पाडून येवचे खातीर हें सोंपलें घडलें जेजू क्रिस्ताची शेरूड पडतो मागे मोगाच्या बाबानाले मेळ्ळात आयचो दीस आख्खे पवित्र सभेक खुशालकायेचो दीस संवसारभर आयज मारयेच्या जल्माची परब करता आयज मारयेचो जल्म बर्थडे मदर मॅरेज सेलिब्रेट करता आमच्या भारतांत थोड्याक संदी करून मद्रास बलांकानी हांगासर आनी दुसऱ्याय जाग्यांचेर आमच्या गोंयांतूय कांय दिवसांनी हे बलांकानी सायबीचें फेस्त करतात आमच्या ह्या मंदिरांत आमी हें फेस्त करता आनी दोबाज्यान करता कित्याक हें कोप्यारूच हें मंदीर बलांकानी सायबिणी भेटयलेलें आसा भाव भयण आमी 9 दिसांची लांबी तयारी केल्या आनी आयज दोबाज्यान ही परब आमी भावार्थान करता बलांकानी सायबीण माय कोणाची घाली वालांत आनी सायबीण माय ही कोणाची क्रिस्तांवाची गायती कोणाची कोणाक ती पयली दिसती पडली कोणाक ती दिसती पडली बाबा केन्ना ती दिसती पडली केन्ना विलासी जाली 16व्या शेंकड्याच्या मदल्या मिड 16th सेंचुरी 16व्या शेंकड्याच्या मदल्या वर्सांनी एक भुरगो हिंदू भुरगो ताचें आख्खें नांव नका ताका एक तमीळ नांव तमीळ म्हाका येयना तेंचें मद्रास तो हिंदू भुरगो तो शेपर्ड आसलो तो त्या बरोबर दूद एका गांवांत दुसऱ्या गांवांत दूद व्हरून पितालो ताचो वावर आसलो दुदाचो पॉट घेवन पॉट्स घेवन तो वयतालो एका गांवांत दुसऱ्या गांवांत आनी एक दीस असो ताचो वावर करताना दिसाक तो वाव हो भुरगो हिंदू भुरगो तो वताचे तापेन कांसार जाता वत आसलें भायर ताप आसली तो कांसार जालो तो मातसो कांसार जालो देखून तो एका बॅनियन ट्री वडाच्या झाडार सकयल तो मातसो बसलो बेसतो घेवपाक बसलो तितून ताका जॅम पडली आनी हो भुरगो मागीर मगेर फुट्टा कित्याक झणझणीत वार वचून झणझणीत वार वचून त्या वाराच्या आवाजान कसो तो उठलो तो पळयता एक उस्तरी सगळीच सुमसुमीत दिसती पडटा बरी सुंदर उस्तरी तिच्या खांद्यान एक भुरगो आनी ही उस्तरी कशी पळयता ताका तो भुरगो सारको त्या पळोवंकूच उरता तेणें कित्याक ती सोबीत उस्तरी पळोवंक नासली आनी तिका पळयत रावतकच ती उस्तरी त्या भुरग्याक आपल्या पुताक कितें दूद मागता म्हाज्या पुताक कितें दूद दी आनी हो भुरगो कांय आडको नासतना हेजिटेट जायनासतना तो इल्लें दूद आपल्या मोडट्यांतलें आपल्या आयडलांतलें तिका दिता ती आपल्या पुताक ती तो भुरगो सांगता तेणें तें दूद पियेलें कशें भाव भयणी ही घडली जाल्या उपरांत हो आतां भुरगो आपलें त्या जाणा आपल्या दुनियाक दुसऱ्या गांवांत व्हरोन हें दूद दिवंक जाय दुदाचो आयदन दिवंक जाय आनी तो वेगळी वेगळी मेळटा
तो त्या आई बरोबर स्वतःच्या जाग्यार भितर दवरता थंयसर दवरता भितर आनी मागीर दुनियाक सांगता तो म्हणटा दुनियाक म्हाका आयज मातसो वेळ जालो उशीर जालो म्हाका माफ कर आनी आयज वर्षाक उदूय म्हणे आहा कित्याक वाटेर म्हाका एक बायल मेळ्ळी वाटेर म्हाका एक बायल मेळ्ळी आनी तिणें आपल्या पुताक तिणें दूद मागलें दोनी चालवलो दोनी म्हणून तूं 14 तूं वचोन काम कर आनी तुवेंनूच तें दूद पियेलां आसतना तूं आनी कोणाचेर घालताय दोनयान ताका मातसो तापयलो आनी पळोवपाक कितलें हेणें दूद उणें केलें ह्या कुमार कितलें उणें केलें पळोवपाक दोनी भितर वता भितर वयताले तो मोग आसलो दुदाचो तो बरो वखतालो भुरग्यांक सांगलें दूद उणें आहा म्हणून आतां दूद बरो वखता मागीर दोनी मातसो तितून पडपाक भुरग्याक सांगलें तो खंयसोय बायल दिसली पडली खंयच्याच जाग्यार मागीर त्या भुरग्याक त्या मनशाक त्या गिरेस्त मनशाक बरो तापयलो ही पयली उला वालांकानी शाळा वालांकानी माद्रासच्या वालांकानी गांवचें नांव वालांकानी बावडी थोड्या तेंपाक आनी एक व्हडली फील्ड जाता एक गरीब भुरगो तो क्रिपल्ड भुरगो मातसो आरेन धरलो ताका चलोवंक जाय नासलें पांगडो कसो तो गरीब भुरगो ताचे आपय कितें करता ह्या भुरग्याक ती गरीब आसली देखून ती ह्या भुरग्याच्या फुड्यान एक मडको वाटर बील दवरता आनी उदीक करून गरमेच्या काळार ताका वाटर बील घेता थोडा एक जाता आनी ही आवय आपल्या पुताक सांगता तुजे कडेन चलोवंक जायना तूं ह्या झाडा मुखार वच ते वाटेर येता लोकांक हें दूद पीक कोणी मागता पीक तेका वाटर बील आनी तातूंत कितें आमकां पयशे मेळटले कितें आमचें जातलें आनी हो भुरगो आपल्या आवयच्या आयकून तें थंय बसता रस्तो एक दिसतो बसलो आसतना वालांकानी सायडीन मागीर दिसती पडटा भुरग्याक सायडीन मागीर दिसती पडटा आनी तशीच आपल्या पुताक दूद मागता आनी दूद मागल्या बरोबर भुरगो 10 काळजाक दूद दिता ताका खबर ना ती सायडीन मागला दोगांय भुरग्यांक खबर ना सायडीन मागला पूण दूद दिता दूद दिल्या उपरांत सायडीन मागल्या भुरग्याक असो संदेश दिता फुडें थंयसर वच दादा पाटील म्हणटा थंयसर आमकडे ही म्हाजे कडेन प्रोनाउन्सिएशन तितले कडेन बरें जायना जाय त्या गांवांत दादा पाटील म्हणटा थंयसर त्या गांवांत वच थंयसर अमक्या मनशाक मेळ ताका सांग हांवें धाडला तुजी सायडीन ताणें ह्या जाग्यार एक कातुलेशें मंदीर बांदलें कातुलेशें मंदीर हो भुरगो म्हणटा हांव वयता म्हजी माय मेळ्ळी म्हाका चलोवंक जायना तिकडे चलोवंक जायना हांव वयता मागीर माय सायडीन माय सांगता ताका तूं उठ आनी लागलो तिकडे जातलें चलोवंक तूं उठ तो परतो तिका म्हणटा ना म्हाजे कडेन जावंक जायना सायडीन सांगता तूं उठ तूं तिकडे जातलें आनी तो भुरगो उठटा आनी 2-3 पावलां लागून तो पळयता आनी मागीर पावला आनी 2-3 तेजे पांय मातशे सुटले आरेन धरलेलो भुरगो सायडीन मागीर उतरा वरवीं भुरगो बरो जाता आनी तो ताका सांगलेलें ते भाशेन तो त्या गांवांत येता शेजारच्या गांवांत येता नागा पाटील म्हणटा थंयसर येता आनी थंयसर त्या मनशाक मेळटा त्या मनशाक सांगता अशें म्हाका अशी दिसती एक बाय तेच्या खांद्यान एक भुरगो आसलो हांवें ताका दूद दिलें तिणें म्हाका अशें तुका सांगलां म्हणटा हो ते दाखलो त्या भुरग्याक सांगता म्हाकाय कालचे राती एक वस्तुरी दिसती पडल्या तिणें म्हाका सांगलां एक भुरगो तुका सावंत येतलो म्हाका स्वप्नांत ही मॅसेज दिल्या आनी तो मागीर हो ग्रेस मनीस तो ह्या भुरग्याक खंयचो तुका दिसती पडल्या त्या जाग्यार तिचो हो ग्रेस जालो तो क्रिस्तांवूय पूण हो दादलो धाकटुलें मंदीर बांदता सायडीन ही दुसरी विधा बावडे आनी थोडी वर्स उपरांत पुर्तुगेज सेलर्स लागोटी हे सेलर्स तांचे ताग अशें मोडाक सांपडटा वालांकानीच्या दर्यान तांचे ताग दर्याक सांपडटा आनी ते मागीर ते घडये पावतात ते पळयता की ताग आनी फुडें वचून जावंक जायना जीव विस्तार कसो बरो शकता तेव्हा ते तिथं रावता वयर दर्या थंयसरले लोकल फिशरमॅन थंयसरले आसले पळय ते नुस्तें मारपी ते तांकां वयर हाडटा आनी थंयसर एक कपेल आसलें ते कपेल आसता ते कपेल त्या कपेलार ते भितर सरतात ते वागार आनी ते आपले पयशे मोडटात आनी मातशें ते बरें करतात आनी
कितें पावली ते येता घेताले ती वाटे तेंका ते रावताले म्हणून ते कॉप्याक आनी कांय व्हडलें करीत गेले बाबडे ह्या आगोड्यांनी दिस पोर्चुगीज सेलर्स ही गोष्टी आपल्या सगळ्यांनी केला आनी व्हडलें बिस्कीट केला सायबीण मागीर पावल्या सायबीण मागीर कुलो मारला सायबीण पावल्या देखून तांणी एक भाशेन सेलिब्रेशन करपाक सप्टेंबराची 8 तारीख घेतली ह्या पोर्चुगीज सेलरान सप्टेंबराची 8 तारीख घेतली ते तेन्ना जावन हें फेस्त थंयसर सुरू जालें पयलें ताका आलेरी ऑफ हेल्थ अशें एक नांव घातलें मागीर त्या गांवचें नांव ते सायबीण आलेरी ऑफ वालांतेन बाबडे हो जावन इतिहास वालांतांनी सायबीणीचे बाबडे एका दोगा भुरग्यांक सुरवातीक सायबीण मागीर दिसती पडली आनी त्या तारवट्यान कडेन वचत गेली पूण आयज बाबडे आयज जेन्ना तूं मातला सांगताय लोक वालांतांनी ह्या गांवांत सायबीण मागीर एन्डोर्समेंट घेवन सायबीण मागीर पांय अशें घेतात आनी तिचे विनवणेक देवाचो आशिर्वाद घेतात तुम्ही जायती जाणां पावले आसतली बाबडे आयज हांव सायबीण मागीर कितें पितलो जाय त्या भुरग्याक कडल्यान सायबीण मागीर दूद मागली वालांतांनी सायबीण मागीर त्या भुरग्याक कडल्यान गरीब दुबळ्या भुरग्याक कडल्यान म्हाज्या पुता कडल्यान दूद मागली म्हज्या पुता कडल्यान दूद दी आनी ह्या भुरग्यांनी दूद दिलें आयज तुज्या लागीं कितें मागतालें सायबीण मागीर आयज हो विशय कितें ना तो मनांता सायबीण मागीर हांव तो खंयच्या विशयान म्हणटा जेजून जशें केलें तशेंच तुवें कर जेजून जशें केलें तशेंच तुवें कर होच आंकवार मागीर जावन This is what Mother Mary wants or desires from us. She wants us that we should do exactly what Jesus has done. जेजून कितें केलां काय बाबडे पवित्र पुस्तकाची पानां आमी गेली जाल्यार दिसता जेजून केल्यो जायत्यो करून हांव दिसता सगळ्यो बऱ्यो एक खोटी करपी एक वांकडी करपी आसता जेजून सगळें बरें करीत गेलो तरी पूण बाबडे थोड्यो वस्तू आमी मनार दवरुया जेजूची वागणूक जेजूचें धोरण मंदिरां सगळें कितें काय What was Jesus' attitude towards temple? What was Jesus' attitude towards other human beings? मनशां सगळें जेजूचें धोरण कशें आसलें ही दोन वस्तू तरी मनान दवरतली आयचो विशय म्हणटा जेजून केलें तशें तुवें कर होच आंकवार बारेचो आमचो बाबडे ल्हानूच आसलो जेजू 12 वर्सांचो जेजू आसलो फेस्ताक गेल्लो जाले जेजू ओडया फाटी रावता 3 दिसां उपरांत जेन्ना सायबीण मागीर दुसरे देव मंदिरांत रावता तेन्ना सायबीण मागीर ओडया वयल्यान प्रश्न लागता ती म्हणटा बाबा अशें कित्याक केलें पळय तुजो बाप तुवें हांव तुका सोदून थकल्या तुवें अशें कित्याक केलें तेन्ना जेजू असो जबाब दिलो जो जबाब मारी समजलो ना तिणें पुरो जेजूची उतरां आपल्या काळजांत वाडोवन दवरली पवित्र पुस्तक अशें सांगता जेजूचो जबाब तुमी म्हाका कित्याक सोदताले तुमी म्हाका कित्याक सोदता तुमी लोक आसल्यार हांव म्हज्या बापाच्या घरा आसता हांव तुमी लोक आसल्यार म्हज्या बापाच्या घरा आसता 12 वर्सांचो भुरगो तो जाणा हांव जेजू जाणा हांव म्हज्या बापाच्या घरा बाबडे आमी हांगासर देश शिकोवंक जाय सायबीण मागीर आमी आयज जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक हाडायता इगोर्जे कडेन वचपाचें हाडायता आमी रोखडें ट्युशनां हें तांकां तें कोचिंग आहा हें ट्रेनींग आहा बाबडे जेजूची देख आमी घेवंक जाय ट्युशनाक ना कोचिंग कर हें ट्रेनींग कर भुरगो सगळ्या गुणांनी वाडोवंक जाय जसो जेजू ल्हान आसतना वाडलो तसो तुजोय भुरगो वाडोवंक पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू पिरायेन वाडटाना कुडीन वाडटाना जाणवायेन आत्म्यान वाडत गेलो जाणवायेन आनी आत्म्यान जीसस ग्रू इन विस्डम एंड स्पिरिट हे आमच्या भुरग्यां सगळ्यांक पावूंक जाय त्या भाशेन बाबडे तुज्या भुरग्यांक देवाच्या मंदिरांत हाडसाय जावं आयताराची नुदी करून दुसऱ्याक धर्मीक वस्तूंनी तांकां वांटो घेवन बाबडे म्हणजे तोच जेजू जेन्ना
कसं जेन्ना टॉर्नाडो ताण को जालो आपलो भौशीक वावर गेलो सुरू गेलो तेन्ना जेजू एक दीस देव मंदिराचेर येता तेन्ना कितें पळयता तो पळयता मनीस देव मंदिराचो सर कोंकणी देव मंदिरात भितर बिझनेस करता धंदो करता बाजार करता कोण मनी चेंज करताले पयशे एकामेकाक एक्सचेंज करताले त्या भायर पारवे आनी दुसरी जानवरां विकताले पेटोवया जेजू पळयता हे सगळें तांकां तो देवाचो मोग ताका पयशांचो जेजू चावता जेजू ताका धांवडायता जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या बापाचें घर जोराची खोल केलें बाबडे जेजू राग येतो मंदिर बसतायले म्हणून जेजू राग येतो जेजू हाताक कोण घेतले चापटायले बाबडे आयज मंदिर खंय हाताय आयज मंदिर खंय हाताय वेर इज द टेंपल टुडे बाबडे देवाचें उतर म्हणटा हांव देवाचें मंदिर यू आर द टेंपल ऑफ गॉड यू आर द टेंपल ऑफ जीसस each one of you is a temple आमी देवाचें मंदिर आनी आमी आमकां बसतायता जाल्यार वा आमी दुसऱ्यांक बसतायता जाल्यार जेजू कितें रावतलो काय जेजू तेन्ना जे कोण मंदिर बसतायताले कुडीचो मंदिराचो जे कोण बिझनेस केल्यार तांकां जेजू चापकाय धांवडायले जेन्ना हांव ही म्हजी कूड ताचें मंदिर आहा तुजी कूड देवाचें मंदिर बसतायना काय बसतायना देवाचें मंदिर बाबडे देवाची जेजूची मान मंदिर आसलें जेजू आपल्या मंदिरा समेत जायतो वस्तू आनी आपल्या मंदिरान जेजू येता आयज आमच्याय आमी जेजूचें मंदिर आनी आमच्याय जिवितान जेजू भितर सोदता आमच्याय सांगात रावंक सोदता त्या आमची कूड जाता तितली तोड दवरून पावुया आनी सरशेवटी बाबडे जेजूची बाग मनशां सगळ्या मनशांक जेजू आपलें बरें मांडटा जी कोण दुकान आसली जीवन सुखात असते तांकां भुसवण दिता मारता मारिया तांचो भाव केलो तांकां भुसवण दिता तांचें दूख पयस करता जीवन पिडेंत आसले जावं आगे कश्टताले उगडे लेप्रसी जाल्ले उगडे जोरान फडफडटाले उगडे कुट्टे आसले तांकां बरें करता तांकां पेटोवणी दिता तांच्या जिवितांत खुशालकाय जेजू आपूण सेवक जाता मनशांचे पांय दिता जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता हांव तुमचो गुरू हांव गुरू जावन त्या पांय तुगे हांवें तुमची सेवा केल्या तुमी करूंक जाय बाबडे आमच्यांनी मनशांनी जायतें बरें करूंक जाता जायतें बरें करूं त्या पासून जेजून केलें तशें आमी करुया हेंच म्हाजी इत्सा हेंच मनांत धरून ह्या दिसान वांटो घेताना बाबडे एकलो म्हाका एक जाणटो पाद्री मेवलो जाणटो पाद्री मेवलो तो अशें म्हाका सांगतालो पयलांचे म्हणटाले हांव पाद्री जावंक नासलो पयलांचे पाद्री जावंक नायलो सायबीण मांय व्हडलें देवस्थान काय सायबीण मांय सदांच लागीं राव सायबीण मांयक लागीं राव आनी पाद्री सुद्दां जावंक नाय जाल्यार तूं बरो मनीस जातलो सायबीण मांयक लागीं राव आनी हो इल्लोसो मान दिता की एवरी डे ताका इल्लोसो 2 मिनट 3 मिनट बोल 3 नमान कऱ्यो सायबीण मांयच्या मानान अखबार मारियेच्या मानान एक नमाज बरी तिच्या मायपणाच्या मानान तिच्या मायपणाच्या दुसरी नमाज तिची राणीपणाच्या मानान ती राणी स्वता ती राणीपण आनी तिसरी नमाज बरी कित्याक एक नमाज बरी तिच्या मायपणाच्या मानान दुसरी नमाज बरी तिच्या राणीपणाच्या मानान तिसरी नमाज बरी कित्याक तिच्या अखबारपणाच्या मानान तिच्या अखबार ती सदांच अखबार देवान तिका तिचे अखबारपण वचपाक कित्याक जावन बाबडे कधी करून आमी दादले आहात म्हणजे चेडे दादले आहात आमगे एक ऑर्डर एक मोटरसायकल मागीर मोटर मारपाक गांव घेता एक 3 नमान करे मोटर स्टार्ट करच्या आनी पावला गेले एक 3 नमान करे सायबीण मांयच्या मायपणाच्या मानान राणीपणाच्या मानान आनी अखबारपणाच्या 3 नमान करे बरे भशेन 2 मिनट लागचे ना 2 मिनटां पयलीं लागचे ना 3 नमान करे ते म्हूण तातूंतल्यान सायबीण मांय 2 दिसांक नमान कित्याक तीच आवय आमी कडेन एक कोट मागणी करूंक सोदता पूण ती आपलो कांय करून पाडूंक चुकना ती स्वर्गांत देवाचो आशिर्वाद आमकां दिता त्या पासून तिच्या उपकारांत रावया आनी आमचे कडेन जाता तितलो मान तिका घेवया आनी तातूंतल्यान आमचे
मागणी तेव्हा आम्ही उभारली. उभी राहूया. सगळी बरोबर स्वतंत्र थांबूया. स्वतंत्र देवा सर्ववेला बाबा सरकार विचार सर म्हणजे ख्रिस्ताच्या इतिहासात तुमच्या स्त्रिया तो पवित्र आत्म्यावर एक कोर्स समोर अगवादीय सायन्स समोर हॉस्पिटल प्रकार आणि कोर्स असले आता साथ जोडतो. तो मेले मध्ये त्यामुळे इसराइल सामान्य जीवनचा सरकार जोडतो सर्ववेला Sormanda bolehnya apalagi komisure waktu saya waktu saya maksudnya kerja jualan pun sastra jadi kami membaca kebenaran bahwa misalnya suruhnya kami yang terpasti kurso jawab kata boga atau nusre kurso lambi kami yang membawakan jawab balik. Maria कोविड शुभेच्छी आवड आमचे दोन्ही फुडारी मारिया कोविड शुभेच्छी आवड म्हणून मानून घेतात. तर ताणी ख्रिस्तीवरचे सगळ्या आलपुलींनी दुरावंती आणि वाकड्या रस्त्यार पावल्यार तांचे जिवीत मारियेचे शिकवणेंतल्यान नीट रस्त्यार घालून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय आणि सामाजिक फुडाऱ्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी सायबीण मायचो संस्काराचो गुण ओळखून घेवन देशाची आनी आमच्या राज्याची सेवा करून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबात समाजात तुझी बरी खबर पडलो आमकां पद्धताचे फळ आणि बापाची कृपा मागतो. साहित्य भावाप्रमाणे उदारपणान नास्त्यापणान कुटुंबाचो वस्तूंचो आनी वेळ करून हांगासर वाव करून आदार करता. तांचेर आनी तांच्या घराचेर मागेची विनवणेन बापाचो भरपूर आशिर्वाद मागतना तांचे कुटुंब सुकेस करून बापा लागीं मागता. बापा किरी बशी या मिसान वाटा घेतल्या दर एका तुझ्या पुता तुवेचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तांची खासगी मागण्यांचेर बापा तुजो आशीर्वाद घाल. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
मारयेची इमाज उदो आनी सरो आयज आमी मारयेचो जोर दीस संभ्रमता तिचे भाशेन पवित्रपणान जियोवची गरज तिच्या जिविताचेर नदर मारून दुसऱ्यांक जिवीत दितली मनशां जावं हें आमचें आवडे हो उदो आनी सोरो थोडेच वेळान बदलून जिव्या जेजूचें मांस आनी रगत जातले आमी कशेव ताच्या बोलान आनी शक्तीन आमचें जिवीत आमच्या दर एकल्याच्या विरगोजेन आनी समाजान जेजून केलें तशें आमी करून क्रिस्ती आनी ओ क्रिस्ती भावां पयलीं सवें अदीक मोगाचें आनी सेवेचें जावन आमचें रोखडे मारयेच्या इमाजी आनी ह्या उण्या सोऱ्या वयली बापाक भेटोवया. म्हज्या बाबा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सर्व त्या बापाक मानता तसलें जावन म्हाका प्रार्थुया देवा आमच्या सगळीच्या बाबा मनीस जाल्या तुवेल्या सुद्दां आंकवार मारे जावन जोर घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंपाक करपी आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवा देव वासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप म्हणून हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो
भाग्यवान दाखवार आईचो भक्ती नाच आमी प्रयास करता आनी तिचे निर्वासितेचे गीत गावून तुजी कोण वाडाय आमी वाखाणटा आपल्या निधी आंकवारी मारी आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगट्टा आपल्या वारपणाची घडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबोळी जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोनी ताचे उदेशीक देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी दोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा परस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां तुज्या सुन्याची क्रिस्ताची कूड आपले भशेन तो स्मरण सुस्पेचारी आनी तो घेतलो तुका दितलो असो तो आपल्या साथ दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस घ्या आणि खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसप समोर तुमची तेच दोन्ही जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली मनोव्यान ती आपल्या सिसांत दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस घ्या ही म्हज्या भक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोर्टाचे भक्ताचे मोगसोन मेळच्याक तुमचे बसप समेस मनशा बसप ते बरो करें हें म्हज्या उपासान तुझे उपकार्य तांची सेवा करून आमकां बरे दिवून आमी तुज्या लागीं बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सगळ्या मास मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नोंदताय मागता सर्वेस्परा ते कृपेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो प्रासीस आमच्या भाग्यान बाबा फिलीप नेरे आमच्या कोणी लोकां आनी सगळे आमच्या पाद्री भाव आसात आमी मागता पुनर्जीवनपणाचो भरवसो करून गेले आमच्या भाव भयणीची तांकां तुजे इश्टावतीक मेल्ल्या समेस्ता
तुझे पोरजोडीन तुका आवड पडून करूं बाबा ह्या मिसान वाडो घेतल्या तुझ्या पुताक माझी दया कर भगवान बरी देवाची बाईसाने दिवाळी सुजे तिचो दिवाळी कर तुला आणि स्वर्ग काढीत तो मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाटली आमच्या सणात तुझी महिमा करून आमकां फक्त करू जेजू ख्रिस्त तुझ्या पुता बरोबर Yes, Jesus berdiri. Yes, Jesus sagata. Yes, Jesus kan. Pavitra Jaya Puna. Survudveda Bapa. Survandagari Goyuka. Sasna Jap Sasna. Bapak dan Ibu, Maria, Devi Nuiti Brazda. Mother Mary is not a goddess. Devi Nuiti, Munisti. Munis asuni, देवाच्या आशीर्वादान, देवाच्या कृपेन ती जाली बेसांव सगळ्या मनशांक. आणि तिची आपले बेसांवां सगळ्यांक दिता. आमी जावंक जाय. आमी बेसांव जावंक. Each one of us should become a blessing for the people around us. भावडेन तिचे भाशेन आमचे जिवीत बरी जाल्यार तिचे जिवीत देवाक घालती ती. Always obedient to God. Always trying the will of God. She followed the word of God. तिचे भाशेन आमचे जिवीत करून आणि आमचे जिवीत बेसांव जावं. Let's make our life a blessing. आमच्या जिवितावरवी देवाक महिमा दिवं त्याच पवित्रित्वेलानी आमकां कृपा बळ मागूया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नाव पवित्र तुझें राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी सोब साऱ्यांक जाता. आमचो विस्मोर्तो गिरास आयज आमकां दी. आमी आमची चूक दोऱ्यांक बक्षिता. दोशी आमची वार्ता भोगोस आनी आमकां काडीन पडून दिवनाका. उरबाय राती आमकां दिवं. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या. सर्वेस्वरा सर्वायकांतली आमकां निभार दया करून ह्या जिवितांत समस्यांनी बाबा आमच्या जोड्यांतल्याच्या कुटुंबाक आमच्या घरांत स्वस्थाय शांती दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुमंडलाच्या क्रिस्ताच्या हेण्याक आमी बोरबा शब्द लेखता तर आमकां तुजी दान करती. सर पात्रांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. आमच्या पालकांचे न्हय तुझे बरी सुवेच्या बाबांचे दिसता तुझे कुशे पकडून तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयता शासनाच्या शासनान सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिया.
हो पळय आमचो स्वामी आमचो देव मुंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मोडे ह्याच जेजून संवसारांत जल्मा काडून देवान आंकवार मारयेक तयार केली ह्या जेजू पासत ताच्या वावरा पासत मारयेक आपल्या आंगेन जिवीत घडचिलें ह्या जेजू पासत जियेता ही सगळी सुबानी पवित्र कोमिया फकत क्रिस्तांवां कातोलिकां म्हणटकच दुसऱ्या धर्माची कोणी भाव भयण आसात तर तांणी कोमिया घेवन फुडें सरचें Jesus.
Ratunya Mohon pada Bapa bagi yang tanpa mari kami akan di tanah Verang kasur kita jonan talush Dekho nami sontos korit zalea Ani viswasan ka tamulo mangkam Esa kwar mai chite kiyu Niche berbiang ka pawazalya surbandaraji Bokti koni sakri kuru namkam kurpadi Inami namkam tuja putara Jesu je nari Masih bosnya Mogaja babana beda ais babaja nyami is sumberula babaja babartaja babaja nyami sumberula dabasol devanus ibisa dibet kore bashir turun
सकाळी सांग आतां सकाळी 2 मिसां आतां सांजेच्या वेळार 2 मिसां 4 मिसां बरे भशेन बरोबर देवान आमकां आशिर्वाद दिलो देवान सोंपेपणान दिली त्या पासून देवाक आमचे दिनवास आनी मारयेचे मुजती मारयेचे मलांकेन सायबिणाची विनवणी देवाचो सुमा आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भावळा नंद्याचेर सुभांपणान पडूं म्हूण ही आमची मागणी तुमकां सगळ्यांक खुशाल करी देवाच्या आशिर्वादान पडलेली ही परब हांव आपयतां. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. हॅपी फीस्ट. हे फेस्त ही परब बरे भशेन करून जायत्या जाणांनी आदार केला जायत्या जाणांनी आदार केला जायत्या जाणांनी गुरवांचो आदार केला ही फुलां वेल्यान भाव भयणीनो हे दाखयता तुमचो मोग ही फुलां ही हांगासर फुलां थंयसर फुलां काय बरें आर्मोसां डेकोरेशन भितरल्यान भायल्यान हे सगळें दाखयता तुमचो मोग वालांकांनी सायबिणी सगळें त्याच बरोबर ह्या दिसांनी तुमी तुमचें दान केलां जावं मागून सगळें ब्रेड इंटेन्शनां दिल्यां पळय तेन्ना ब्रेड फादर सिस्टरी वरवीं तुमची इंटेन्शनां प्रेयर इंटेन्शनां घातिल्या पळय तेन्ना त्या मंदिरा सगळें तुमचें दान दिलां तुमी देणगी दिल्या त्या सगळ्यांक तुमच्या उदारपणा खातीर सायबिणाची मुजती तुमकां सगळ्यांक जायतो आशिर्वाद फावो करूं. भाव भयणीनो थोडी वर्सां फाटीं हांव पुर्तुगालाच्या लूर्द शारांत पुर्तुगालाच्या फातिमा शारांत पावलो. फातिमा शारांत मागीर फ्रांसाच्या लूर्द शारांत ह्या 2 जाग्यांचेर पावलो हांव आनी थंयसर सायबीण माय दिसली म्हणल्यार आमी जाणा फातिमा शारांत लूर्द शारांत फ्रांसांत सायबीण माय आनी असांनी लोक येतात थंय. हांवें म्हटलें केदें व्हडलें बेसांव हें ह्या देसाक असांनी लोक तेन्ना हांव भाव वालांकांनी पावोंक नासलो. जेन्ना हांव माड्रास वालांकांनी पावलो तेन्ना अरे देवान आमच्याय देसाक सायबीण मायचें दिसणें फावो करून आमच्याय देसाक भारत इंडिया ह्या देसाक असांनी लोक येतात थंयसरूय बिस्किटां जातात. भाव भयणीनो आमच्याय देसाक देवान व्हडलें बेसांव दिलां सायबीण व्हडलीं बिस्किटां आनी आयज असांनी थंयसर लोक येतात देवा सायबीण मायची बेसांव घेता. भाव भयणीनो सायबीण माय तीच जेजूची आवय त्या गांवांत दिसल्या थंयसर तिणें तें नांव तिका दिलां. वालांकांनी गांवांत दिसली पडली त्या परस तिका वालांकांनी सायबीण माय नांव घातलें. लूर्द शारांत फ्रांसाच्या लूर्द शारांत ती दिसली पडली ताका लागून तिका लूर्द सायबीण म्हणटा. पुर्तुगालाच्या फातिमा गांवांत ती दिसली पडली फातिमा सायबीण म्हणटा. सायबीण माय तीच भाव भयणीनो तिची उदयता करी आपुलबाय करुया आनी तिचे भोक्ती वरवीं तिच्या देवस्थाना वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जावं. हेंच मनांत धरून भाव भयणीनो जाणीं गुरवाचें दान केलां तांची सगळ्यांची नांवां हांवें दुसऱ्या दिसाचेर काडल्यां त्या पासून तांकां सगळ्यांक म्हजे दिनवास आनी तरेतरेच्यो वस्तू दिल्यात जावं फुलांची देणगी दिल्यात जावं स्नॅक्स दिलां जावं लायटीचें डेकोरेशन केलां भितरलें भायलें जावं भुरग्यांची खाणां तांची सगळ्यांची हांवें नांवां काडल्यां तांकां सगळ्यांक म्हजे दिनवास. हांव कितें दिनवासता आय स्पेशल थँक्स म्हज्या फिरवस्कारांक देस्तेरच्या फिरवस्कारांक सगळ्यांक EPCच्या वांगड्यांक संदेशकारांक गोरनाट्यांक गॉफ्री ऑफ्रारिया सेंट विन्सेंट de Paul charismatic prayer group members डिवाइन मर्सी प्रेयर ग्रुप सगळ्यांक तशेंच ह्या स्कूलच्या वर्ल्ड सर्वर्स ह्या जमाच्या भुरग्यांक तांकां सगळ्यांक म्हजे दिनवास कित्याक तुमी हांव नासलो हांव हॉलिडेजाक आसलो तुमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेतली बरे भशेन सगळें सांबाळलें देखून तुमकां सगळ्यांक म्हजे दिनवास. भाव भयणीनो निमाणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सायबीण मायची मास लिपायतल्या आनी मागीर निमाणी सायबीण मायची कांय खुबशे आदी आमी हांगासर सायबीण मायचो बर्थडे खुशालकायेन आमी सायबीण मायच्या मानाक हॅपी बर्थडे माचो दीस हें गायन करुया खुशालकायेन हॅपी बर्थडे गायन करुया तिका केक
केले आमी उपरांत मागीर बरे भाशेन बाबा आतां आनी तेज्या उपरांत कांय ना उपरांत जाल्यार आतां हें जाल्या उपरांत कांय ना लूट करिनाका बरे भाशेन सायबीण मागीर प्लॅन करून हांव आमची दुसरी गोष्टी फुकसां हांव तेका कितली लेट सुद्दां येता कोणाचें काजार ना जाल्यार कितले लेट सुद्दां येता आमी आनी त्या मनशाक हात दिल्यार परत घरा येता बरे भाशेन हात दिता आमी त्या भाशेन दोळ्या वयल्यान आमी पळयता की आमची माय स्वर्गांत आमची भाशेन ती मागता त्या भाशेन मिसाक आमी बरे भाशेन वांटो घेतला तांकां सगल्यांक आमी नीट वाचता आमचे मदें हिंदू भाव भयणां ना तांकांय आमची पोरबी सायबीण माय सगल्यांची त्या भाशेन तुमकांय सायबीण माय सदांच आपल्या आशिर्वादान दवरूंक म्हण म्हजी विनंती म्हजें मागणें आनी एक पावस सगळ्यांक निर्वासतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाका आमी निर्वासता कित्याक त्या दिसांनी ताणें आमकां ओडी बिजली दिल्या लायट्स दिल्या एक्स्ट्रा लायट्स दिल्या स्ट्रीट लायट तांकां म्हजे निर्वास आनी ट्रॅफिक पुलीस सकाळीं काम फांत्यार 6 वरांचेर काम ट्रॅफिक पुलीस आसले म्हणटकच तांकांय म्हजे निर्वास बरे भाशेन ट्रॅफिका ठिकाणी मांडावळ केले तांकां निर्वास नासले हांवें ताका लागून आतां निर्वास ताचें नांव काडलें तांकां सगळ्यांक म्हजे निर्वास आनी तुमी पावसाची परवाग करता आसतना येयात पियेना काय तुजे कडेन मातशें मोचे कडेन मातशें भिजल्या जाय सूट मातशें भिजलां जाय म्हण सायबीण मागीर ताक तुका एकाक 4 सुतां दिवं आनी एकाक 10 मोच्यांचे पार दिवं पियेना काय भिजलां जाल्यार बाब बरे भाशेन माणसुगे सायबीण मागीर माग घेवचो आनी ताची विरावणी तेलाची बोतली असते दाखवली तेल आमी ब्लेस केला मीच तें तेल दिलें ताका किरीक आमी आशिर्वाद मागला वी हॅव प्रेड फॉर हिलिंग पावर देवाचो तेला वरवीं आमकां बेगोनी सायबांनी तेला वरवीं आमकां मागणी कर म्हण आमी मागला देवाचो एका कुटुंबान एक तेलाची बोतली व्हरची आनी कॉन्फिडन्स ती घरांत दवरपाक न्हू तेल दिता घरांत दवरी नाका तूं बरो नाय तेन्ना ती कपलाक लाय त्या कुडीच्या सांग्याक लाय तें तेल उजार आमी ती व्हरता तें दवरता तशें तें दवरपाक तें तुज्या बरो नाय तेन्ना तुज्या कुडीच्या सांग्याक लाय भावभयणीनो कुमार घेतल्या उपरांत एक केकाचो कुडको व्हर आयज सायबीण मायचो आमी जोग सेलेब्रेट करता दाराशी केक आमी दितले एक केकीचो कुडको व्हर नाका आमी म्हणून व्हर एक व्हर सायबीण मायची व्हर तिच्या जल्माची केक व्हर सर्वेस्व तुमचे सोरे आसो आशीर्वाद घेवन तुमचे बाबा सर्ववेदांते बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांची तुमच्या घरच्यांची तुमच्या भुरग्या बाळांची तुमच्या पावण्याची तुमचे भलायकेची तुमच्या शिक्षणाची तुमच्या वावरा धंद्याची तुमच्या बाबार्थाची तुमच्या मागण्याची या मंदिराची या जाग्याची गरीब भाशेन देस्तेर आमच्या गांवाची तशेंच आख्या वास्कोच्या शाराचेर देवाचो सुभाग आशिर्वाद पडूं मिसाची वेळ सोडली वचुल्याची कुटुंबीक तुमकां धाडटा
क्रूज
Kabar?